सरकारान जे कायदे केल्यात ते त्रासदायक ठरपाक लागल्यात। गाड्यांचे मेंटेनन्स परवडना म्हण अखिल गोय ट्रक धन्यांनी मुखेलमंत्र्यांक निवेदन पत्र भेटयले। मात मुखेलमंत्र्यान हाचेर कांयच उत्तर दिल्ले ना। ओटीएस स्कीम परत लागू करची म्हण मागणी ह्या निवेदन पत्रात ट्रक धन्यांनी मांडल्या। ट्रक धनी म्हणटार एक तर सरकारान जीपीएस काढून उडोवचे ना तर स्पीड गव्हर्नन्स काढून उडोवचो। आर्टिक स्कुआ खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकार। गव्हर्नमेंटान जे कायदे केल्या ते आमकां खंय तरी त्रासदायक ठरलेले आसा आनी जो आमचो इन्कम आसा तो इन्कम जर काडलो जाल्यार हे कायदे गव्हर्नमेंटाचे कायदे आनी इन्कम आनी गाडयेची मोडतोड मेंटेनन्स ड्रायव्हर हितून कशेंच परवडना। आनी सद्या मायनिंग बंद आसलेली बरी पूण मायनिंग चालू जावन परिस्थिती इतली गंभीर जाल्ली आसा ट्रक ओनराची। हेचेर सरकारान खंय तरी विचार करूंक जावो म्हणून आमी अखिल गोवा ट्रक मालक संघटनेची हेतूर होना 30 तारखेक मिटींग घेतली आनी सगळ्या लोकां कडेन सविस्तर मांडलें आनी त्या प्रमाणे आमी हे जे निवेदन आसा हे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, मायन मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हांकां हें निवेदन सादर केलें। पूण अजून पर्यंत ह्या निवेदनाचें आमकां कांयच रिप्लाय येयली ना। आता ह्या निवेदनान मेन पॉयंट प्रामुख्यान आमचें कितें आसलें जी गव्हर्नमेंटान ओटीएस स्कीम 2014 पर्यंतच्या लोकांक पळय दिल्ली ते कांय कारणास्तव म्हणजे लोकां कडेन पयशे नासल्या कारणान तेजो लाभ घेवचे तांकां मेळ्ळो ना। आज अशें परिस्थिती जाल्ली आसा ते ट्रक सोडून गेल्ले आसा आनी ह्या वटेन बँकेचें लोन माथ्यार आसा। ह्या लेटरान आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक अशी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की ही जी ओटीएस स्कीम आसा ही ओटीएस स्कीम परत लागू करची। दुसरी गजाल की जेन्ना मायनिंग स्टार्ट जाली तेन्ना जीपीएस म्हणजे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ही गव्हर्नमेंटान एप्लिकेबल केली। हेचे फाटल्यान मेन कारण कितें आसलें की जो चोरले म्हणून आवाज पळय जाय ते म्हाल खंय भरता, कितलो भरता, खंय खाली जाता, कितें रस्त्याचेर कितें जाता हें सगळें ते जीपीएसान ते सगळें गव्हर्नमेंटाक कळोवंक जाय म्हणून गव्हर्नमेंटान जीपीएस बसोवपाचो सक्ती केलो। आनी त्याच बरोबर ह्या जीपीएसाचेर गाडयेची स्पीड कंट्रोल करपाचे प्रयत्न केले। म्हणजे जी गाडी 40 किलोमीटर पर आवर हेच्या पेक्षा फास्ट वयता ती गाडी डायरेक्ट ते सस्पेंड केली एका दिसा खातीर आनी हितून बरीचशी स्पीड कंट्रोल जाल्ली। पूण आतां सद्या अंदू गव्हर्नमेंटान परत स्पीड गव्हर्नर काडलो आनी स्पीड गव्हर्नर असो सक्तीचो गेलो की जो पर्यंत स्पीड गव्हर्नर लायना तो पर्यंत गाडी पासिंग सुद्दां जावपाची ना। त्याचे कडेन बाबड्या कडेन स्पीड गव्हर्नर हाडूचे पयशे ना। हो एक व्हडलो प्रॉब्लेम आहा आनी हांव गव्हर्नमेंटा कडेन इतली विनंती करता की जर जीपीएस हे सगळें काम करता जाल्यार स्पीड गव्हर्नराची गरज कितें? एक तर जीपीएस काडून उडोवचे ना जाल्यार स्पीड गव्हर्नर तरी काडून उडोवचो। दोगां भितरले एक कितें करचें